नमस्कार. आयच्या ह्या रावंड टेबलात तुमकां सगळ्यांक येवकार. खरें म्हळ्यार रिजल्ट जातकीर आमचो रावंड टेबल करपाचो विचार नाशिल्लो, पूण इंट्रस्टिंगली लोकां कडच्यान इतली मागणी येवपाक लागली की रावंड टेबल बंद करनाकात. रावंड टेबल बंद करनाका म्हणटकीर जेन्ना गोंयकार आमकां सांगतात तें आमकां प्रामाणीकपणान आयकुचें पडटा. सो ताका लागून आमी रावंड टेबल्स कंटिन्यू करतात. आनी सुरवात करतना आयच्या दिसाक आमी अशी एक 3 मनीस घेवन बसल्यात. आमी सगळीं जाण 4य जाण जाणी इलेक्शनाचो जातकीर रिजल्टाचे पयलीं भरपूर विश्लेशण केल्लें. मागीर रिजल्ट जालो आनी आज जी परिस्थिती आसा ती तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. प्रश्न हो आसा की जी तेन्ना विश्लेशण केल्ली कितली खरी जाली, कितली फट जाली आनी मुखार कितें. ह्यो 3 मनीस आसात. पयले आसात लोकमताच्या गोंय आवृत्तीचे संपादक सद्गुरू पाटील. सद्गुरू वेलकम. दुसरे आसात गोवन वार्ता लायव्हाचे किशोर नायक गांवकर. किशोर वेलकम. आनी तिसरे आसात नवप्रभाचे संपादक परेश प्रभू. हांव किशोर सुरवात तुजे कडच्यान करतां एकाच कारणा खातीर, ती म्हळ्यार इंट्रस्टिंगली यू आर वन पर्सन जो सामको सुरवातीसान सांगतालो की प्रमोद सावंत परत येताच म्हणून, कितें जावं तो येतलोच म्हणून. हें तूं खरेंच मनांतल्यान सांगतालो काय आमी सगळे जाण एक उलयता म्हणटा आपण कितें तरी दुसरी उलोवपाचें म्हणून सांगतालो? ना कितें जाल्लें पळय, 18 पॉलिटिकल पार्टी आसल्यो ह्या फावटी. काँग्रेस सामकी इन फूल स्पिरीट आनी फूल एन्थुजियाजम आनी इन फूल पॉझिटिव्ह मोड की आमी सत्तेचेर येतले. पूण ते एन्थुजियाजम, पॉझिटिव्ह मोड हे सगळे गोश्टी ज्यो आसात पळय ते वयर काँग्रेसीची तयारी कांयच नासली. तेंचे सगळे नवीन उमेदवार असले. तेंच्यांनी एकूय जुनो आमदार घेवना, बरी गजाल केली तेंच्यांनी. पूण नवीन जे घेतल्या तेंचो ग्राउंड वर्क, ऑर्गनायझेशनल वर्क हे सगळे गोश्टी जायो पडटात निवडणुकीन निवडून येवपा खातीर. आनी दुसरे कडेन भाजपा जेंचे ऑर्गनायझेशन, प्लॅनिंग सगळें आनी प्लस तेंच्यांनी विनेबिलिटी ही क्रायटेरिया लावन उमेदवारी दिल्ली. तिसरी गजाल सगळ्यात म्हत्वाची, ह्या इलेक्शनाक ज्या गोश्टी खातीर प्रमोद सावंत परत येतलो हाची खात्री जाली की प्रमोद सावंत हो जेन्ना 2019 जेन्ना मनोहर पर्रीकर गेले आनी प्रमोद सावंता कडेन जी धुरा येयली, BJPन आपल्या सरकाराची जी रचना आसा त्या सरकाराक एक बहुजन समाजाचें एक स्वरूप दिलें. म्हणजे एकीकडे प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री, 2 उपमुख्यमंत्री, एक दलित समाजाचो, एक OBC समाजाचो, आणि रचनात अशा पद्धतीन केली की BJP हो बहुजन समाजाचो पक्ष म्हणून. तिसरी महत्वाची गजाल RG फॅक्टर जो आसा त्या RG फॅक्टरा कडेन भारतीय जनता पक्षाचे पयलीं पासून लक्ष आसलें की हो RG फॅक्टर आमकां कितपत बाधक ठरतलो. पूण तांच्यांनी एक गोश्ट स्पश्ट आसली की RG फॅक्टर हो अनएक्सपेक्टेड मतां काडटलो. तेचो फटको कांय प्रमाणात BJPक पडटलोच, पूण चडसो फटको तेचो काँग्रेसीक पडटलो. तुमी सगळ्यांनीच जर एक गोष्ट पळयल्या गेल्यार काँग्रेस पक्षान RG फॅक्टरा कडेन अजिबात लक्ष ह्या फावटी इलेक्शनान दिवंक ना. तेंच्यांनी एक स्टेटमेंट RGचेर करूंक ना. खंयच्याच प्रेस कॉन्फरन्सीन RG बाबा फॅक्टर आमकां मारक ठरतलो, वोट डिवायड करतलो. RG म्हणजे तेंच्यांनी भुरग्यांचो खेळ, एक 4-5 मतां ते काडटले. हो जो काँग्रेस पक्षाचें जें एनालिसीस आसा किंवा निरीक्षण आसा RG पक्षा बद्दलचें तें तांकां म्हारग पडलें आनी शेवटी स्मूथली BJP सेल जाली आनी BJPक 20 सीट मेळ्ळे. कारण आमी लास्ट टायम जेन्ना उलयले तेन्ना हंग असेंब्ली टॅक्निकली हंग असेंब्ली तशें आमी टॅक्निकली बरोबर जाल्यात, पूण जेन्ना कोण तरी 20चेर पावता ताका मॅन्डेटरी म्हणची पडटा. बरोबर आसा. म्हणजे कशें एक अपेक्षा अशी आशिल्ली की जेन्ना विरोधक संघटीत ना ताचो खूब व्हडलो फायदो BJPक मेळूं येतालो. एक्चुली प्रत्यक्ष जर आमी पळय आमकां संख्या दिसता 20, पूण ती हाडसर जे नाकिनव आयल्यात न्ही भाजपच्या ते निकालाचे जर तपशिलान वचत जाल्यार आमकां दिसतले. मुख्यमंत्र्याची लीड कमी जाली, 2 उपमुख्यमंत्री पडले, जवळ 6 मंत्री हल्ले. जे आतां BJPचे जे वोट शेअर जर आमी वाडला म्हणटा, जो 32.9 वयल्यान 33.3 कितें पावलो, पूण तो सुद्दां पावलो कसो पावलो दिव्या राणे, विश्वजीत राणे किंवा रोहन खंवटे हांच्या मतांचो वांटो भितर व्हडलो आसा. म्हणजे तांचे वैयक्तीक हें आसा, म्हणजे पक्ष म्हणून आमी म्हणपाक शकना. किंवा बाकीचे सुद्दां जर तांचे जर जागे पळयत न्ही जाल्यार तांचे खुबशे कडेन नवे जे उमेदवार तांणी आयात केले तांचोय तांकां फायदो मेळ्ळा पेडण्या सारक्या जाग्याचेर. की जंय म्हणजे आमी जर तांचे प्रत्येकाची मार्जीन जर पळयत न्ही जाल्यार अशें हें आसा की
जवळ 6 जाणांची मार्जीन म्हाका दिसता 1000 पेक्षाय कमी आसा, म्हणजे किरकोळ मार्जिनान आयल्या. म्हणजे जे पडपाकूय शकताले, म्हणजे इतले तांचे फाटी फुडें सगळे चलिल्ले. किंवा आतां तांचे कांय हे जे आसात न्ही, म्हणजे तांचो आतां कांय जागे समजा, आतां पेडण्या समजा, मया आसत, वास्को आसत, ते तांचे पयलींचे जे आमदार आशिल्ले तांच्या विरुद्ध कौल आसा तो एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार. म्हणजे जरी थंय आतां बाबू आजगांवकरच्या जाग्यार तांणी प्रवीण पॉलिटिकली तुमकां ती स्मार्ट स्ट्रॅटजी दिसना की आपल्या आमदारा विरुद्ध एंटी इन्कम्बन्सी आसा हें समजून घेवप म्हणून ताणी आनी ताका बदलप. बरोबर आसा. तेच खातीर तर ताणें हाडले न्ही. नाल्यार ते निवडणुकी पयलीं तांकां हाडपाची इतली कांय गरज नाशिल्ली. पूण तेच सगळो विचार करून तांकां खबर आशिल्ली, आमी लास्ट डिबेटीन डिस्कसूय केल्ले की तांकांय कल्पना आशिल्लीच की कोण अशें सांगिना की बाबा आपूण हरतलो किंवा आपले अपयश येतले. ताका लागून तांणी स्ट्रॅटेजिकली ही जी पयलीं जे तांणी पावलां उखल्ली ताचो फायदो भाजपाक मेळ्ळा अशें म्हाका दिसता. सदगुरू कितें की कारण हंग असेंब्ली हें सगळें बरें आहा, पण निमाणे कडेन 20 तर मेळ्ळेच. मोगोचेर मागीर उलोवया. तिनूय अपक्षी तांचे वटेच्यान गेले आनी विदीन म्हाका दिसता एक वरभरा भितर रिजल्ट येतकीर इट वॉज अ डिसिसीव मॅन्डेट. ना 20 सीट्स म्हणजे 50% सीट्स BJPन घेतली आणि 3,16,000 मतां BJPक मेळ्ळी. 3,16,000 म्हणजे इतल्यो पार्टी हातून आसतना रिंगणा आसतना सुद्धा 3,16,000 मतां घेवप ही बरी गजाल. म्हणजे तांच्या विरोधान जरी 66% वोटींग जाला तरी 3,16,000 मतां घेतली, ती बीन 10 वर्सां सत्तेर रावल्या नंतर. जे एंटी इन्कम्बन्सी आशिल्ली, निराश आणि नाराज असे लोक आशिल्ले. पण हांव त्या पयलीं हांवें डिबेटीक उलयल्लो की हे सगळे कॅपिटलायज करपा खातीर न्ही एक निर्णायक आनी क्रेडिबिलिटी आशिल्ले लिडर्स ओपोजिशनान कोण नाशिल्ले. हे लोक सत्तेर आयल्यार कितें करता हाजो अनुभव लोकांनी घेतलेलो. 2000चे पयलीं हे लोक जेन्ना सत्तेर आशिल्ले तेन्ना हे लोकांनी कितें केलां. सो हांचेर लोकां भितर चूज करपाचें आशिल्लें की वायटा भितरूच कोण बरो हो आमी चूज करुया. आनी ते लोकांनी ठरयलें की तातूंतल्या तातूंत BJP आनी प्रमोद सावंत हांकां कौल दिवया आनी तांकां दिलो. दुसरें तुमी म्हणटा पळय स्मार्ट स्ट्रॅटेजीचो भाग आसा भितर. म्हणजे 2017च्या इलेक्शनान BJPन चुका केल्ली, म्हणजे मिस्टेक्स केल्ल्यो, त्याच लोकांक तिकेटी दिल्ल्यो, तेच आमदार. ते तांच्यांनी आतां दुरुस्त केले. तांच्यांनी नवे उमेदवार दिले. तांच्यांनी MGPतले 2 जे निवडून येवं शकता, पेडणे आनी मये अशें दिसले, तांकां तांच्यांनी आपल्या बाजून घेतले. डिचोली तसोच प्रयत्न केल्लो तांच्यांनी. ही स्ट्रॅटेजी करपा खातीर काही मनीस हे निवडणुका न लढयता केवळ निवडणुकीचे मॉनिटरींग करप आनी पक्षाक सत्तेर हाडप अशें योगदान दिवपी लोक लागतात. BJP भितर काँग्रेसी भितर जे लोक दिसतात ते केवळ तिकीट आपल्या जाय म्हणून काँग्रेस हावसान येवपी. आतां इलेक्शन संपल्या नंतर कोण काँग्रेस हावसान येवचो ना. आफ्टर 5 years दे वील कम. दुसरे काँग्रेस अजूनय 30 वर्सां पयलींच्या स्टायलीन इलेक्शन लढयता. कसलीच सर्वे जायना. आपलो खंयचो उमेदवार जिखतलो आनी खंयचो हरतलो खबर आसना. तुमी पळया कुडतोरी आमच्या तिसवाडींतलो सांत आंद्रे, ते तेंचे बाले किल्ले फोर्ट थंय ते हरल्या आनी कमी मतांनी एकदम हरल्या. 7-8 मतदारसंघ अशे आसा की RG पेक्षाय कमी मतां मेळ्ळ्या. म्हणजे तांकां खंयचें तोंड आनी येता की ही पार्टी आपली आनी आपले हे उमेदवार म्हणून सांगपाक. 300-350 सुद्दां मतां मेळ्ळ्या. सो म्हाका अशें दिसता की लोक तयार आशिल्ले सत्ता बदल करपाक, पण विरोधी पक्ष तयार नाशिल्ले की सत्ता बदल दिवपाक आनी तुमी क्रेडिबल फेस दिवपाक. म्हाका एक गजाल मुद्दे आमी जेन्ना रिजल्टाची विश्लेशण करताले तेन्ना आमचे जे डेटा सायंटिस्ट आसात निलेश बोर्डे, प्रोफेसर निलेश बोर्डे, निलेशान एक बरें वाक्य वापरलें जें मागीर तकल्यान उरलें की ही सेड दॅट एंटी ट्रस्ट वॉज मोर पॉवरफूल दॅन एंटी इन्कम्बन्सी म्हणून. जो मुद्दो तुवें काडलो की काँग्रेस सांगता की आमी बदल्ल्यात, आमी फुटिराक तिकिटी दिनात, पण तुमचे ही भुमिका येवपा फाटल्यान तुमकां सगळे जाण सोडून गेले हें कारण आसा. तुमी एक कितें आपल्यालो हो तात्वीक मुद्दो म्हणून तुमी ही भुमिका घेतिल्ली ना. ताका लागून आमी ओवरनायट तुमचेर विश्वास दवरपाक शकनात. 10-11 जागे तुमकां दितात, पण ओवरनायट तुमकां सत्ता दिवपाक शकनात. एट द सेम टायम दुसरी वटेच्यानय तांणी सांगलें की आमी ओवरवेल्मिंगली तुमकां 22 दिनात. सो
एक खंय तरी तुमचेर एक अंकुश आसा. एट द सेम टायम एंटी ट्रस्ट अगेन्स्ट काँग्रेस जे 2017 ते 2022च्या दरम्यान जालें वॉज मोर पॉवरफुल देन एंटी इन्कम्बन्सी. इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग. आतां तातूंत भितर दोन भाग येतात. फक्त काँग्रेसच्याच बाबतींत अशें न्ही, एंटी ट्रस्ट हो मोगोच्या बाबतींतूय म्हणपा जाता. हय 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 मोगो डेफिनेटली मोगोचेर येवयाच आमी. बट एक इंटरेस्टिंग आसा. मोगो आमी फिनालेक दवरया सामको. मोगो इज फिनाले. सो एक गजाल आसा की दोन स्ट्रॅटजी. एक काँग्रेसीन धरिल्लें की आमी एक नरेटीव बिल्ड करतले आनी त्या नरेटिवाच्या आदाराचेर ही वेंचणूक लडयतले. नो टू डिफेक्टर्स, न्यू काँग्रेस, न्यू कॅन्डिडेट्स. आनी दुसरी वटच्यान बीजेपीचे सीट बाय सीट मॅनेजमेंट. तुमकां कितें दिसता की सीट बाय सीट मॅनेजमेंट हें एका नरेटिवाक वरचड थरलां काय लोकांनी आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर पळोवन एक ओवरऑल चित्र एज वेल एज कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवला वेलो हिशोब गणित जुळयला. नरेटिव्हचो जर विशय मांडलो न्ही जाल्यार भाजपान लास्टाक आपली एक प्रतिमा सकारात्मक करपाचे दृश्टीन खूब प्रयत्न केले. सदगुरू हें दिसता की काँग्रेसीन एक ते नवीन राजकारण, नवीन काँग्रेस हो जो एक नरेटीव तयार करपाचो प्रयत्न केलो. अल्टिमेटली लोकांनी सांगलें की नवीन बिवीन बरें आहा पण इतली बेगीन तुमचेर पूर्णपणान विश्वास दवरप शक्य ना म्हणून. ना काँग्रेसीक एक कळूना की राजकारण हें राजकारणाच्याच पद्दतीन फुडें व्हरूं जाय. मागीर ते कितें करतात एकदम बरें करपा वचप नाल्यार एकदम वायट करपा वचप. ताच्या मदीं सिरियस राजकारण आसता, प्रोफेशनल. आतां उदाहरण दिवन सांगता तुमकां. रेजिनाल्ड तृणमूल सोडून आयलो तेन्ना आनी खंयची पार्टी आसल्यार कोणाकूय कळटा की तो निवडून येता, ताका तिकीट दिवपाचें. तो आमदारकीचो राजिनामो दिवन गेल्लो, ताका तिकीट दिवं जाय आशिल्ली. तुमी बीजेपींतल्यान वचून येवन जी व्यक्ती आयली ताका तिकीट दिता. परंतु काँग्रेसनिश्ठ, काँग्रेसची आयडियोलॉजी मानपी किंवा अशें बॅगेज ना असो मनीस कमी आसा तुमचे कडेन लिडर्स. तो गेलो, ताका चूक कळ्ळी, तो आयलो, ताका कोणूय तिकीट दिवपाचो काँग्रेसी. हांच्यांनी दिवना. न्ही तेंच्यांनी एक प्रिंसिपल म्हटलो आपलो. कितें म्हणून की आमी जे फुटीर आसा तांकां दिवचें ना म्हणून. पण तेन्नाच एक विचार करपा जाय, बॅलन्स विचार करपा जाय राजकारणान की तुमी हें करा. जे हॅबिच्युअल डिफेक्टर आसा तांकां तुमी नाकारा. पूण जो उमेदवार तुमचो निवडून येवपाचो आसा, आतां तुमी जे उमेदवार दिल्ले तांच्यांनी केन्ना ना केन्ना पार्टी बदलल्याच. पण जो निवडून आयिल्लो आसा तो निवडून येता म्हणून कळटा कुडतोरी, तुमी ताका दिना. अशे अनेक मतदारसंघ आसा. झेडपीच्या टायमारूय तेच केल्ले. झेडपी तांचे कडेन काही झेडपी तांच्यांनी शिवोली बीन गोवा फॉरवर्डाक सोडलेले. थंय ताजी स्थिती कितें जाली. मायकल लोबो जर काँग्रेसीन येवून आशिल्ले, बीजेपी बार्देशान काँग्रेस बार्देशान वायप आवट जावपाची. ते 3 जे मतदारसंघ तांकां मेळ्ळ्या ते ओन्ली ड्यू टू मायकल लोबो बीजेपींतल्यान काँग्रेसीन आयलो म्हणून. एक आसा न्ही सदगुरू, ताका दिली तिकीट. हय, रेजिनाल्डाचें म्हाका दिसता बरें जालें. हय, काँग्रेसीन जर तिकीट दिल्ली जाल्यार तुगेले रेजिनाल्डाचें कितें जाता आशिल्लें आज म्हाका खबर ना. चवथो टर्म ताका एक विरोधाक बसचें पडटा आशिल्लें. बीजेपी आनी काँग्रेस स्ट्रॅटेजीचो आनी एक फरक सांगता की तांचे सेंटरांतल्यान जे लिडर आयिल्ले तांचे कंप्लीट मॉनिटरींग आशिल्ले. जेन्ना फिलीप नेरीन सांगलें की आपण बीजेपीची तिकीट घेना तेन्ना तांकां एनसीपीची तिकीट हाडून बीजेपीच्याच लिडरांनी अशी दिल्या की तुमी एनसीपीची तिकीट घ्या म्हणून. बी फॉर्म कुठे आहे ते आमी सांगतो म्हणून अशी दिल्या. अशी उदाहरणां आसा. हे बॉम्बे ठरोवन आयिल्ले गोश्टी ह्यो हांगा ठरना. आनी हे काँग्रेसीक खबरूच नाशिल्ले. ते केवळ ते इलेक्शन तातूंतच आशिल्ले. पण बॅकडोर स्ट्रॅटेजी जो जावपा जाय हो जायना. अरे अशी सुद्दां उदाहरणां आसा की जेन्ना काही अपक्ष निवडून येतले, ते बीजेपी विरुद्ध आसा, निवडून येतले. कुडतोरी फॉर एक्झाम्पल बीजेपीचीच काही मतां रेजिनाल्डाक लास्ट 8 दिसां भितर ट्रान्सफर केली न्ही. काही अपक्ष उमेदवार जे थोडे हल्ले म्हणून निवडून येतले आनी मागीर बीजेपीक सपोर्ट दितले अशें जेन्ना दिसले तेन्ना तांकां निधी पावोवपाची वेवस्था सुद्दां बीजेपीन केल्या. ही स्ट्रॅटेजी आसता. ही काँग्रेसीक खंय खबर आसा. ते आपल्याच भितर आपापलोच मतदारसंघ घेवन बसले. हांव तुमकां सांगतालो पयल्या डिबेटीक की दिगंबर कामत किंवा गिरीश सांखळी मतदारसंघान आयले, पण पूर्ण उत्तर गोंयांत ते खंय टूर केलो तांच्यांनी. खंयच्या मतदारसंघान खंयचो कार्यकर्तो आसा हो दिगंबर तांकां नांवान मांद्रे वळखता, वाळपय वळखता. वाळपय बिळपय जे तिकिटी दिल्यो तांकां मतां कितली मेळ्ळी. म्हणजे तिकिटी दितना तुमी स्टडी करना, निकश लायना,
खंयचेच क्रायटेरिया फॉर मी द क्लासीक वॉज खेमलो वचून सावड्डेची तिकेट दिली ती. एक जो प्रश्न येता दुसरो तो म्हळ्यार आरजीचो, ज्या फॅक्टराचेर आमी उलयल्ले. आनीक तूं म्हणटा तें सामकें खरें. काँग्रेसीक म्हाका दिसता जेन्ना EVMs ओपन जाली तेन्ना आरजीचो जो धक्को बसलो तातूंतल्यान ते अजून सावरपाक शकले ना. आनीक कांय जाण आरजीक आज वोट स्प्लिटर म्हणटात, कांय जाण म्हणटात की दे आर एन इंडिपेंडंट पार्टी बिकॉज दे आर नाव दी ऑफिशियली थर्ड लार्जेस्ट पार्टी इन द स्टेट. जो म्हजोय विचार आहा. हांव हे डे वन सावन सांगता की आरजी इज नॉट वोट स्प्लिटर. आरजी इज एन इंडिपेंडंट पार्टी. दे आर द थर्ड लार्जेस्ट पार्टी टुडे अँड इट वोंट टेक दॅम मच टायम टू ओवरटेक काँग्रेस जर काँग्रेसीची दशा अशीच उरली जाल्यार. हो जो आरजीचो फॅक्टर आसा त्या आरजीच्या फॅक्टरा कडेन तूं कसो पळयता? काँग्रेसीचो मतदार तांचे कडेन कित्याक गेलो, बीजेपीचो मतदारूय तांचे कडेन कित्याक गेलो? एक गजाल आमकां आतां जशें सद्गुरून आनी परेश सरान सांगलें की काँग्रेसीची आयज अवस्था अशी जाल्या की काँग्रेस महासागर म्हणटा. त्या महासागराक आयज ना आगा ना पिच्या कोणूच ताका वाली उरोवंक ना. थिंक टँक म्हणून एक पक्ष, प्रत्येक पक्षाक एक थिंक टँक म्हणून लागता. एक कायमस्वरुपी यंत्रणा आसता जी वेगवेगळ्या गोष्टींचेर अभ्यास करता, संघटनात्मक गोष्टींचो अभ्यास करता, राज्यातल्या वेगवेगळ्या भागातल्या इश्यूंचो अभ्यास करता, पॉलिटिकली प्रत्येक इश्यूचो कसो वापर करप, पॉलिटिकली आमी कशें फुडें वचप हेची एक डॉक्युमेंट तयार करता आनी तो डॉक्युमेंट काडटात ते आनी पक्षा कडेन दितात. पक्ष त्या अनुसार मागीर आपली योजना राबयता. आयज काँग्रेसची जर अवस्था तूं पळयशीत कशें आसता की सरकारच्या विरोधान जेन्ना एखादो पक्ष निवडणूक लडयता त्या पक्षाक एक लिडर आसचो पडटा. तूं खंयचो इतिहास काड, म्हणजे भाऊसाहेब बांदोडकरा पासून जर आमी पळयत तेन्ना जॅक सिकेर हो लिडर आसलो ऑपोजिशनाचो. त्याच्या नंतर कालांतरान काशीनाथ जल्मी, रमाकांत खलप, मागीर मनोहर पर्रीकर. 2005 जेन्ना मनोहर पर्रीकराची सत्ता गेली 2005 ते 2012 बसोन भाजपाक सत्ता मेळोंक ना. एक अशा पद्दतीन बीजेपीन काम केलें, अख्खें गोंय पिजून काडलें. म्हणजे असो खंयचोच गांव उरचो ना, असो खंयचोच वाडो उरचो ना ज्या वाड्याचेर किंवा ज्या गांवांत मनोहर पर्रीकर पावोंक ना. आयज प्रमोद सावंत म्हणजे 3 वर्सां जालो तो मुख्यमंत्री, कोण ताका खाता? ही जी एक मेंटेलिटी काँग्रेसीन तयार केल्ली पळय त्याचो भ्रमनिरास जालो. प्रमोद सावंता फुड्यान जर तुम्ही दिगंबर कामत हो जर तुमचो लिडर गेल्या त्याच दिगंबर कामतीन काँग्रेसीचें प्रतिनिधित्व करपाक खंयच्या खंयच्या मतदारसंघात दौरे केले, खंयच्या खंयच्या उमेदवारा खातीर त्यांनी प्रचार केलो, कांयच करूंक ना. मागीर तुजो लिडर ना आनी हाव यू कंपेर प्रमोद सावंत विथ दिगंबर कामत. अशें कितें घडलें 2007 ते 2012 दिगंबर कामतान 2007 ते 2012 ह्या कार्यकाळान मुख्यमंत्री म्हणून अशें कितें केलें जे 3 वर्साच्या प्रमोद सावंताच्या कारकिर्दीक तुम्ही कमीपणा दाखवू शकता? मागीर कंपॅरिजनूच ना. सो काँग्रेस अँड इवन ऑल अपोजिशन पार्टीज फेल्ड टू पुट अ सेंटर फोकस, एक लिडरशीप, जो लिडर हे सगळी वेव सरकारची ओढून हाडटलो. आरजीन खंय कॅपिटलायज केला? आरजी मनोज परब खंयचेय सर्वे घेतो, मुख्यमंत्री तुमकां कोण जाय? ऑफकोर्स पहिली पसंती डॉक्टर प्रमोद सावंत, दुसरी दिगंबर कामत, पूण तेतून मनोज परब आसतलो. ती 2% व्हेरी इंटरेस्टिंग. एक्झॅक्टली. म्हाका एक गजाल याद आहा, म्हणजे लोकांक आमी जेन्ना मूड ऑफ द स्टेट सर्वे केल्लो तेन्ना मनोज सावंताक 11% वोटर्सांनी, मनोज परबाक 11% वोटर्सांनी पसंती दिल्ली. एक्झॅक्टली. तेन्ना भारतीय जनता पक्ष एज वेल एज काँग्रेस ह्या दोनूय पक्षाच्या लिडरांनी आमच्या सर्वेचेर दुबाव घेतिल्लो. बाकी सगळे बरे आहा, 11% रे मनोज परबाक, कितें तुमी उलयता का म्हणून. आनी आमी एकच सांगिल्लें तो डेटा जर 11% लोक म्हणटात की आमकां मनोज परब जाय, आनी आज जेन्ना आमी इलेक्शना उपरांत पळयतात दॅट फिगर इज एक्झॅक्टली सिमिलर. आरजीचो फॅक्टर खूप महत्वाचो आसा. म्हाका दिसता तो गोंयकारांचो असंतोष, एकूण राजकीय व्यवस्थे विरुद्धचो असंतोष, तो काँग्रेस विरुद्ध ना, तो भाजप विरुद्ध ना, एकूण जे पॉलिटिशियन जे आहा, पॉलिटिकल क्लास जो आसा न्ही ताच्या बद्दलचो राग जो आसा गोंयकारांचो, जो नीज गोंयकारांचो राग आसा तो तातूंतल्यान व्यक्त जाला अशें म्हाका दिसता. तातूंत व्यक्ती महत्वाचे ना, तातूंत बाकीचे पक्षय महत्वाचे ना. लोकांनी आनी ही हाचे कडेन एक फुडें लक्ष दवरचें पडटलें. कारण कशें आहा की प्रादेशीक पक्षाची गरज आसता स्थानीक प्रश्न मांडपा खातीर. मगो कडेन लोक अपेक्षेन आतां पर्यंत पळयताले, इतली वर्सां तांणी सत्ता भोगिल्लो, फक्त एक स्वार्थी पक्ष जाल्लो आसा, सत्तेन उडी मारपी पक्ष जाल्लो आसा. बाकी गोवा फॉरवर्डा कडेन सुद्दां अशेंच तरेन फाटल्या इलेक्शनान जर पळयत
निकाल पळयत जाल्यार गोवा फॉरवर्डाचे 4 जेन्ना 3 निवडून येतात तो एक लोकांनी अपेक्षेन तांकां हें केल्लें पूण रोखडेंच तांणी सत्तांतर केलें तांचे वयलो विश्वास उडलो ह्या हेतून ताची सगळी धुळधाण जाली आरजी कडेन पळोवचें पडटलें की आरजीन जर आतां पंचायत इलेक्शन आसा तातूंत जर ते गांवांनी जर ते गेले न्ही तांकां बऱ्याच पैकी बरो सपोर्ट मेळपाक शकता आनी एक तरणांचो आनी स्थानीक प्रादेशीक पक्षाची जी गरज आसा स्थानीक पक्ष हाताळपा खातीर तर म्हाका दिसता आरजी कडेन ती क्षमता आसा ताका आतां पयसो भायल्यान येता कितें येता हे प्रश्न वेगळे हय पयसो बरोबर आता पूण ताचेच म्हाका दिसता पयसो सगळ्यांकूच येता हय. खुबश्या जाणांक भायल्यानूय येता प्रश्न हो आसा की कोणाच्या पयशांक कोणाक मत ताका पडटा लागून गजाल. त्यातूंतल्यान गोंयकारांचो जो हावेस आसा गोंयकारांचे जे प्रश्न आसा ते मांडपी एक व्यासपीठ म्हणून जर आरजी हे करत न्ही जाल्यार खूब ताका भवितव्य आसा अशें म्हाका दिसता जेन्ना जेन्ना आरजीचो विशय आमी खंयच्याय काँग्रेस लिडरा कडेन मांडपाचो प्रयत्न करताले अरे बाबा तुमी आरजीचो कसो कितें विचार करतात ते पोरकट म्हणटा ते ताका ते मनोज परबाक सतीश धोंडान आनी ते हेणीच काडला मरे फुडें प्रमोद ते कित्याक प्रसार माध्यमांनी तुमकां बातम्यो जर नाशिल्ल्यो दिसता आरजीच्यो. तुमकां जर दिसता की मनोज परबाक सतीश धोंडान आनी प्रमोद सावंतान फुडें काडला जाल्यार तेका काउंटर कितें तरी स्ट्रॅटर्जी करावं नाका ताचें, कितें तरी तेका करावं. काउंटर स्ट्रॅटर्जी नाका तेका काउंटर स्ट्रॅटर्जी जाय आसली सद्गुरू मनोज परबाक तुकाराम तुकाराम म्हटलें म्हणून क्रिस्तांव लोक ताका मतां मारचे ना म्हणून तेजे तुकाराम तुकाराम म्हणून तेची प्रचार केलो लास्टाक त्या तुकाराम म्हणून तांकां निजयले हय ना आरजीक 92,000 वोट्स मेळ्ळी म्हणजे MG पार्टीक 6.77 समथींग किंवा 7.66 आणि आम आदमी पार्टीक 6.77 अशी मतां मेळ्ळ्या आणि गोवा फॉरवर्डाक 1.84% आणि तातूंत आरजीचे जर धरले जवळपास 10% वोट्स मग म्हाका दिसना की खंयचीच राजकीय पार्टी गोंयांत फाटल्या 60 वर्सां स्थापन जाल्या नंतर पयल्या इलेक्शना हे म्हणजे अशा प्रकारची एका युवकांची एक संघटना एक तयार जाता आणि तांचे कडेन तसो पळोवपाक गेल्यार तांचे एडवर्टायझींग कॅम्पेन व्हडलो नाशिल्लो तांचे एक होर्डिंग ना तांच्यांनी निधी खर्च करूं ना हय पेपरार बातम्यो येयनासल्यो. न्यूज ना तांचे निधी खर्च जावं ना आणि तरी सुद्धा इतल्या व्हडल्या प्रमाणात मतदान जालें हातून अशे व्हडले राजकीय पक्षांक असोय हे जालो की केवळ निधी खर्च करप हो एक विषय आसना म्हणजे दिले आणि निवडून एक येता मुद्दो आहा जो आमी सुरवातेसान उलयतात हय. तांचे कडेन लिडर क्लियर आशिल्लो आनी नरेटिव्ह क्लियर आशिल्लो लिडर क्लियर आशिल्लो एक जाले आणि ते केन्नाच हाच्या पयलीं सत्तेन येवं ना हय त्यामुळे तांचे क्लियर स्लेट आशिल्ली पार्टी कोरी क्लियर स्टेटीची बेस्ट हय. एक्झाम्पल म्हणजे बाबू बेगीन. गवळेकर बेगीन. बाबू गवळेकर जेन्ना मेरेन विरोधात आशिल्लो तो परत परत निवडून हय. येतालो तो सत्तेर एकदां आयलो आनी पडलो ना तशी खूप उदाहरणां अशी आसा की जोपर्यंत तूं आमदार आसता न्ही तोपर्यंत निवडून येता पूण मिनिस्टर जाल्या नंतर पडटा आवेरताना सकट खूप जाणांची उदाहरणां आसा हय. की मंत्री जाले तेन्ना ते पडल्या आमदार आसता तेन्ना ते निवडून येतात खूप जाणांक आरजीचे सांगपाचें अशें की आरजीन एक असो हे दाखयला आशेचो किरण गोंयच्या युवकांक आणि विशेषतः जे अनएम्प्लॉयड आसा बेरोजगार आसा तांकां एक आशा तांच्यांनी दाखयला आणि दुसरे आतां पर्यंत तांकां असो तूं खंयचो दोश दिवपाक मेळना की तांच्यांनी खंयचे तरी खूब सिरियस घोटाळो केलो किंवा आनी हे बरोबर. केलो ते सगळ्याच एंटी एस्टॅब्लिशमेंट आणि लोकांक फायटर आवडटा बरोबर 2017 विजयाच्या पार्टीक जी मतां मेळ्ळी ती विजयाचे फायटींग स्पिरीट असेंब्लीन लोकांक पळयल्ले लोकांनी पळयल्ले ताची पावती दिली वगा आतां फिनालेचेर येवया आमी आनी फिनाले म्हळ्यार आरजी टू एमजी सो एमजीचें जें कितें चल्लां ऑर जें कितें जालां तें पळयतकीर ताका कितें म्हणप एमजी हय कितें म्हणप ताका ते अपेक्षीत आशिल्ले हें अपेक्षीत न्ही म्हणजे तांकां जर 4-5 जागे जर चड मेळिल्ले जाल्यार ना कदाचित ते 5 वेगळे जवळजवळ 5 येवपाचे तांचे येवपाचे अंदाजे तांचे. 70 दिवसां मतांनी येवपाचो. प्रियोड आणि बिचोली पण हें म्हणप की आनी भारतीय जनता पक्ष नाका मागीर म्हणप की प्रमोद सावंत नाका नाही पण ताणी आमकां सरकार नाका म्हणून ना न्ही कोणाचें आसा सरकार नाका ना. वी विल हॅव टू बी दॅट स्पेसिफिक आणि तो एकूय स्टेटमेंट त्यांनी ऑन रेकॉर्ड केला आणि ती गोष्ट खरी आसा की निवडणूक निकाल एक तर ज्या दिसा वोटिंग जाला पळय त्याच दिसा सत्तेची नवी समीकरणां मांडपाक सुरू जाल्ली ताच्या आणि पयलीं जाल्ली बीजेपी आसूंक हय पयलीं जाल्ली आसतली हय. पूण वोटिंग जाल्या नंतर सामके क्लियर आशिल्ले आणि हांगरचे सगळ्याच प्रादेशीक पक्षांचे लिडर हे दिल्लीच्या बीजेपीच्या लिडरांच्या कॉन्टॅक्टान आशिल्ले सगळेच आशिल्ले आता फक्त कितें आसा की काही जाणांनी ताकाक वचोन गाडगो लिपोवपाचो प्रयत्न करता ढवळीकर किंवा MGP डायरेक्ट ताकाकूय वता आणि तो गाडगोय दाखयता त्यामुळे ताजेर चर्चा करपाक मेळटा तो म्हणटात की MGPचे लिडर सांगता की नड्डान तांकां फोन केलो आणि ही खरी गोष्ट
कारण BJPचो विचार लोकसभा निवडणूक हो आसा. BJP MGच्या प्रेमांतल्यान तांकां सत्तेन व्हरना. तांचो विचार केवळ लोकसभा सीट जिखप असो ना, तर काँग्रेसपेक्षा अनेक पटीन चड मतां मेळप BJPक. कारण 6.5 लाख मतां ही एंटी BJP पडल्या गोंयांत. नोटा दर, आप दर, तृणमूल दर, सगळे दर. 6.5 लाख मतां म्हणजे खूब आसा. सो लोकसभे वेळार ती मतां परती BJPक मेळपा जाय म्हणून तांच्यांनी MG आसूं, अपक्ष आसूं हांकां आपल्या बाजू दवरल्या. सो म्हाका अशें दिसता की BJPची स्ट्रॅटेजी सारकी आसा. आतां MGP म्हाका दिसता पॉलिटिकली जर विचार केलो तर ते जर विरोधान रावले, पार्टी सोपली हे आता ते जर सत्तेन गेले, एक 3-4 मतदारसंघांत टिकून तरी उरतले. टिकून उरतले. फायनल किशोर MG ना MG जशें सदगुरून सांगलें तशें हांवें हेच्या पयलीं सांगलां की MG किंवा सुदीन ढवळीकराक तुमी तेचेर कितलीय टिका केला, निंदिलं हे जन, ही कविता त्यांनी सारकी पाठ केलेली आहा, ताका कांयच फरक पडना. आणि ते स्टेटमेंट एक गोष्ट म्हत्वाची आमकां ह्या निवडणुकीन एक लक्षात दवरूंक जाय प्रमोद, की सगळ्या पक्षाच्या लोकांनी इन्क्लुडींग BJP सगळ्यांची एक स्ट्रॅटर्जी आसली. अँड मोस्ट ऑफ द टॉप लिडर्स ऑफ एवरी पॉलिटिकल पार्टी इन्क्लुडींग BJP हॅव वर्क टू डिफीट डॉक्टर प्रमोद सावंत. डॉक्टर प्रमोद सावंत जेन्ना जिखून येयलो पळय तेन्ना सगळ्यांचेच प्लॅन फिसकटले. म्हणजे राजकारणाची हेच गेली आणि सगळ्यांक खात्री असली की प्रमोद सावंत हो पडटा म्हणून. तितून BJPचे काय छुपे लिडर असले जे दोतर प्रमोद सावंताक छुपे ते आता उघड झाले, पण आम्ही छुपे म्हणूया मातशे सावध, कारण आता सत्तेन येयला छुपे. आणि इवन सगळे म्हणजे काँग्रेसीन, इवन सुदीन ढवळीकरान सुद्धा आपल्या पद्धतीन थंय साखळे वचून प्रयत्न केले की तो प्रमोद सावंत पडोंक जाय म्हणून. पूण प्रमोद सावंत येयलो, तो सिटींग चीफ मिनिस्टर, ही इज द फेस ऑफ द BJP. सो जेन्ना प्रमोद सावंत 20 जागो घेतल्यो आणि 20 जागो घेतलो, सगळ्यांचे प्लॅन फेल गेले. तरी पूण मागीर सुद्धा प्रयत्न जालो की शपथविधीक म्हणजे हाका त्याचे नाव डिक्लेअर करपाक लागले. एक्झॅक्टली तो प्रयत्न सुरू आसलो. But one thing I think on this note we can conclude this program. एकूच एंड करता. म्हणजे सद्गुरून सांगला तशें की जर मगो जगोवपाक जाय जाल्यार लाज शरम हे सगळें सोडून कशाय पद्दतीन सत्तेन रावपाक जाय. सर्वायवल हो त्यांच्या खातीर सगळ्यात व्हडलो विशय. 5 वर्सां जर तो पक्ष विरोधान रावलो जाल्यार त्या पक्षाचें अस्तित्व धोक्यान येवं शकता. सुदीन ढवळीकराचें अस्तित्व धोक्यान येवचें ना. पक्षाचे पक्ष सुद्धा विस्तार तांकां करपाक व्हडलीशी येना, एक ठरावीक पुरतच. हांव इतल्याचें थांबता ह्या मुद्द्याचेर, विच इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग मुद्दो जो किशोरान काडलो की सगळ्यांनी प्रयत्न केलो की डॉक्टर प्रमोद सावंत हरचे. आणि ज्या खिणाक ते 666 मतांनी जिखले त्या क्षणाक, त्या दिसाक, रिझल्टाच्या त्या वेळार, त्या खिणाक ही सगळी समीकरणां बदलली आणि प्रत्येकाचे प्लॅन्स भुईसपाट जाले. आणि एका नव्या नदरेंतल्यान तांकां जे जे हिणसायताले त्या सगळ्यांक गोंयचें राजकारण आणि स्वताचें पोझिशन ह्यो दोनूय गजाली परत पळोवच्यो पडल्यो. सो डेफिनेटली अनडाउटेडली द मॅन ऑफ द मॅच इज डॉक्टर प्रमोद सावंत. म्हाका दिसता हाजे विशीं कोणाचें दुमत आसचें ना. उलोवपा सारकी खूब आसा, पण आनीकूय रावंड टेबल्स आमी करतले कारण इतलो पब्लीक डिमांड आसा. सद्याक वेळ सोंपला, इतल्याचेर थांबतात. सद्गुरू, परेश बाब, किशोर, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग ऑन दीस रावंड टेबल. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.